आमचो बाप तूं मोशी बोय जेजू आमचो बाप आनी आमी एक जेजू वसोगी आमी सोगली एक देवा उतर आयकोता देना आमी एक जेजू वसोगी एक. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो तुमकां माय मोगाचो योगा दिता ह्या मिसान वांटो घेवन तुमचें जिवीत जेजूच्या कोटान सारच्याक. आयज आमी भाग्यवंत आंकवार मारयेच्या सेवकांचे संस्थेचे 7 स्थापनार हाचे फेस्त समरुमता. तर आमची पातकां ओळखून घेवया. खूब पाटी आमी देवाक जाय पळय तशीं आमचीं चिंतनां उतरां कन्यो घडोवन हाडिना, आमकां जाय पळय तशीं कोत्ता. आनी ताका लागून देवाचें राज बांदचें आसतना आमचें आनी देंवचाराचें राज ह्या संवसारांत आमी अदीक आनी अदीक वाडयत वेता. तर आमी पेद्रू भाशेन भिवंक फावना, पूण जेन्ना आमचे संकश्ट येता देवाचें काम करतना तेन्ना आमी भियेनासतना फुडें वचूंक जाय. हे भाशेन तर आमी करूंक ना जाल्यार हें आमचें पातक आमी कबूल करया आनी देवाचें बोगसणें मागया. हांव पातकी सोडपू दिता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सगळे स्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोडपू दिता देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. मागुया. सर्वेस्परा सोर बोलेपणाच्या सागोरा भाग्यवंत आंकवार मारयेच्या सेवकांचे संस्थेच्या स्थापनारांनी जेजूचे माय मारयेक आपली आवय कशी लेखून भुरग्यां भक्तींत तिचो मोग करूंक तुवें तांची काळजां तुजे कृपेन भरलीं आनी जायत्या लोकांक तुजो आमच्या सुर्गीच्या बापाचो मोग करूंक तांचे वरवीं फावज केलें. आमी तुका मानता तसली तुजी सेवा करूंक त्याच भक्ती बरीत मोगान आमची काळजां पेटय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनान. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चिंत दिवन आयकुया. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. आख्खे प्रितुमेर एकूच भास आनी थोडींच उतरां आसलीं. उदेंत तितावन तो लोक भायर सरून सिनार गांवांत पावलो तेन्ना तांकां एक मैदान मेळ्ळें आनी थंय तांणी आपलें ठिकाण केलें. तांणी एकामेकाक म्हणलें, येयात आमी वीट करून त्या उज्यांत भाजूया. तो लोक फातर वापरचे सुवातेर वीट वापरताले आनी चुन्याचे बदलेक दामोर. तेन्ना तांणी म्हणलें, येयात एक शार आमी बांदुया आनी एक मिनार स्वर्गार तेंकता तितलो उंच आनी आमी हे प्रितुमेर शिंपडचे आदीं आमकां व्हड नांव जोडून दवरुया.
मनशाच्यो पुद्दुवो एक शार आनी एक मिनार बांदताल्यो तें पळोवंक सर्वेस्पोर देंवून आयलो आनी ताणें म्हणलें, ही एकूच पोरजा आनी ती एकूच भास उलयता आनी फुडाराक ती कितें कात करचीं आसात ताची ही सुरवात. तीं आतां करूंक सोदतात तितलेंय तांकां अवघड लागचें ना. तीं एकामेकाचें समजोन जावंक आमी सकयल वचुया आनी थंय तांचे भाशेचो गोंदळ करुया. म्हणटच सर्वेस्परान आख्खे प्रितुमे वयर तांकां शिंपडायलीं आनी शार बांदपाचें काम तांणी बंद दवरलें. त्या पासत बाबेल म्हणून त्या शाराक नांव पडलें, कित्याक थंय सर्वेस्परान आख्खे प्रितुमेचे भाशेचो गोंदळ केलो. थंयचीं सर्वेस्परान तांकां आख्खे प्रितुमे वयर शिंपडायलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. आमचो जबाब सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरजा भागी म्हणुया. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरजा भागी. राष्ट्रांच्यो मांडण्यो सर्वेस्पोर फिसकोटायता. पोरजांच्यो कल्पना तो निर्फोळ करून सोडटा. पूण सर्वेस्पराची मांडावळ सासणाची ताच्या काळजाचे ओत्रेक संस्थीचे संस्थीक तोखतात. जबाब सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरजा भागी. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरजा भागी. असले पोरजेक आपलें दायज करून ताणें विंचून काडल्या. स्वर्गार तावन सर्वेस्पोर नदर घालता. सगळे मनशाकूळ ताच्या मुऱ्यांत आसा. जबाब सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरजा भागी. प्रितुमेर जियेतात तितल्यांचेरूय आपल्या ठिकाणान तावन तो दिश्ट घालता. तांची सगळ्यांची काळजां आकारता आनी सगळ्यो तांच्यो करण्यो बरो वळखता तो तोच. जबाब सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरजा भागी. शुभ वर्तमाना खातीर उबी रावया. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय. सोमी म्हणटा, हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापाचें हांवें आयकलां तितलेंय हांवें तुमकां कळयलां. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्क परमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. लोकांक आनी आपल्या शिश्यांक बरोबर आपोवन जेजून ताका म्हणलें, कोणाक म्हजो पाटलाव करची खुशी आसा जाल्यार ताणें आपणाकूच पाट करची, आपलो खुरीस घेवचो आनी म्हजे पाटल्यान येवचें. आपलो जीव सांबाळूंक सोदीत तो मनीस तोगडायतलो, पूण म्हजे खातीर आनी शुभ वर्तमाना खातीर आपलें जिवीत ओगडायता तो मनीस तें सांबाळटलो. सगलो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव बाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव वो आपल्या जिवा बदलेक मनशाक कितें दिवंक जायत. हे बास्कोळ आनी पातकी पिणके मदें म्हाका आनी म्हज्या उतरांक
कोण लोजेत जाल्यार देवाचो पुतूय आपल्या भाग्यवंत दुतां सांगाती आपल्या बापायच्या वैभवांत येतलो तेन्ना ताका जळटलो. आनी ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, हांगा उबीं आसात तितलीं कांय जाणां देवाचें राज पदवेन आयलोले तेकल्या बगर मरोन चागची नात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीन आनी भावनो, आमी जाणा कशे भाशेन जेन्ना जेजू आमकां म्हणटा म्हजो पाटलाव करूंक जाय जाल्यार तुमी तुमकांच नाकारूंक जाय. म्हणजे आपल्यापणाक लागून आमी ताचो पाटलाव करिना, ताका लागून आमी ताचो पाटलाव करता, कित्याक तो आमकां आपले कुडींत भाग घेवंक आपयता. ताच्या कार्यांत तो आमकां भाग दिता. म्हणजे आमी ताचे सांदे, तो वावर करता त्या वावरांत आमी सामील जाता. ताणें इनोसेंट आसून कोश्ट दोग सोंसले. आमी खूब पाटी तेच भोगता. आमी इनोसेंट आसा, आमी दुसऱ्यांक बरें करता, पूण तरी पूण आमकां वायट जालें जाता. तेन्ना आमी भिवंक फावना, तेन्ना आमी पाट करूंक फावना, तेन्ना आमी ताका फुडो करूंक जाय जेजू बरोबर, जेजूच्या सांगाता आनी जेजूच्या एकवटान. तेन्नाच की आमी ताचे खरें शिस्त जातलें म्हणून ताणें आमकां सांगलां. तर हे पाळच्याक खूब पाटी आमकां गोठाय आसना, आमी भियेता, तर भिवंक फावना. ताणें आमकां कितें सांगलां, भियेनाकात म्हणून. जी भिरांत आमचे मदें आसा ती सुस्कार भायर सोडटना जेजू जेजू म्हणून भायर काडात. कितेंय जावं, कसलीय भावना, कसलीय चिंतना भायर काडून जेजूचेर धरली की ना, तो ती आमचे सुरशिली काडटा आनी आपली गोठाय, आपलें बरेंपण आमकां दिता दुसऱ्या सुस्कारान, आनी ते गोठायेन आमच्यान फुडें वचूंक जाता. पूण आमचें कितें जाता, मनांत आमी एकेच वाटेन वेरेन दवरलेले आसा. आमी भितरल्यान स्वतंत्र जावंक जाय. आनी जितली आमी भितरल्यान स्वतंत्र जातले हांव, तेन्ना आमी सगळे ताचें सगळें पळयतले हांव, ताचें सगळें करतले हांव, आनी आनंदांत आनी शांतीन आमचें जिवीत सादतलें हांव. नाजाल्यार आमी पळयता कशे भाशेन आमकां जाय पळय तशें करूंक लागलें की ना, मागीर तें सगळें विस्कट्टा. थोडो वगत म्हण तो करूंक जाता, पूण देवा सगळें आमी करीत तर सगल्यो वस्तू मागीर बऱ्यो जावंक लागतात. हें अशें करच्याक हे 7 सेवक सायबीण मांयचे ते व्हडले दर्ज्याचे आसलेले. फ्लोरेन्स म्हणटा पळय थंयसरले इटालियाच्या गांवांतले व्हडले, त्या काळांतले म्हणजे 13व्या शेंकड्यांतले ते व्हडले वेपारी आसलेले. आनी हे वेपार करता आसतना तांकांय भावार्थान सायबीण मांयचो पाटलाव करूंक तांकां बरें दिसलें. ते 7 जाण आयले आनी हे भाशेन आपलें जिवीत सायबीण मांय बरोबर सारताले. सायबीण मांय ताका दिश्टी पडली आनी तांकां सांगलें, तुमी आतां खास म्हजो पाटलाव करात. ताणें सगळें सोडलें आनी तिचो पाटलाव करूंक लागलें. तिच्या दुकान ताणें म्हणून हितून भाग घेतलो आनी ते मोटवाशी जावन म्हणून हितून दुसऱ्यांचेर पातयेवन आपणाक कितें दिता तें खाताले पियेताले. ती परतून तांकां दिश्टी पडली आनी तांकां काळें वस्त्र दिलें, म्हणजे बातीन. आनी तें बातीन दिल्या उपरांत तांकां एक म्हणून हितून कागद दिलें आनी तातूंतल्यान तांचें जिवीत ते जेजूच्या कोश्ट दोगांनी आनी सायबीण मांयच्या कोश्टांनी आपलें जिवीत सारूंक लागलें. हे भाशेन ताणें आपलें जिवीत सारलें. आतां ते मोटवाशी, पूण मोठांत रावन आपलें जिवीत सायबीण मांय आनी जेजू बरोबर सारून दुसऱ्यां पासत ते मागतालेत. हे भाशेन ताणें संवसाराक खूब बरेंपण दाखयल्लें आसा. सगळे संवसाराक ते रोखडेच पसरले आनी मागीर हे भाशेन ताणें ह्या आमच्या लोकां पासत मदत केली संवसाराच्या. तर आमी जेन्ना गुपीत आमची मागणी करता तेन्ना तुमी जाणूं जायात की देव ती आयकता आनी दुसऱ्यांचे सेवे पासत ती वापरता. आनी जेन्ना आमी जेजू सगळें आमचे संकश्ट भोगता आनी ते ताचे उदय बरोबर दुसऱ्यां पासत वापरता तेन्ना तो दुसऱ्यांकूय बरेंपण दाखयता.
हे भाशेन करच्याक आमी सदांच मागण्यांत रावया आनी ह्या वेळार आमच्या हात अशें उंटयेन दवरया, दोळे बंद करुया, पाट स्ट्रेट करुया. प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान येता ताका आमी हाजीर जावया आनी सगलें आमचे भितर आसा तितलें जेजू सगळें दवरून भितरल्यान स्वतंत्रपणी ताचे पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान आमचें जिवीत सारया. विठोणचें गायन घेवन आमची मागणी त्याच प्रमाणे आमचें जिवीत जेजूक समोर पळोवया. गीत घेवया पेज नंबर 38 C24 मातयेचें भांगार करूंक. भयणीनो आनी भावनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपो दितात देवा बापाक मानता तुसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पोर मानून घेव. भोव मोगाळ बापा, तुज्या प्रितीवंत पुत्याच्या काळजाचो उतरां व्हरतो मोग पळोवन हें आमचें बलिदान दोयन मानून घे. आमचे असुकतायक लागून आमी परतून परतून तुका अपमान करता, तर ह्या बलिदाना वरवीं जेजूच्या विस्वासी मोगाक लागून उदार काकळुतीन आमच्या अपराधांचे बोगसणे आमकां दी. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं, तुमची सोबे आसूं, आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्पोरांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपो दिदार आनी शासनाच्या देवा, सोड कल्याण सोडताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजून आमचो इतलो मोग केलो की खुर्सार उबारलेलो आसून आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. उगडलेल्या ताच्या कणवळांतलें व्हांवलें रगत आनी उदक जिवीत दितल्या संस्कारांची पवित्र सुबेक फुटली जोर सोडवणचे जोरींत संतोशान तान बागोवच्याक आपल्या वितलोल्या काळजांत सोडवणदार सगळ्या मनशांक आपयता. देखून आतां देवदूतां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान. उंचसर्गीं तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंचसर्गीं तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड, तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो बापा, ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी साशणीक करोडाचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी हे कालशींतले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविताचो उंडोणी सोडून जी काल्स तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सुबेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापान सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. नवजीवनपणाचो बोरमासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजे परचडीत मुखार मोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत दोरमदूत आनी सवकालीन तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगातात तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदिदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूच्या मागण्यांत आमची सगळी मागणी देसां दवरून आमचें जिवीत ताका कोठोन आतां आमी बरोबर म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संवस्कार आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरगुंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशण उतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोयन सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासनांच्या सासना. सुम्यान जेजू क्रिस्ता, तुवें तुजे दोरमदूतांक पडलें आनी आतां आमकां हांगसर घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे नयपणचे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोप मानता. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग करता. जेजून तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेता. ह्या वेळार भोव अमलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेले पर्यंत तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोडशिलो कोटसून म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 71 D43 तुका आमची गरज. Jesus, our
मागूया. देवा, आमच्या बापा, ह्या प्रिती मोगाच्या संस्कारांत आमी वांटो घेतला, ताचे वरवीं सैमा व्हरतो मोग आमच्या काळजांनी पेटोय. अशें तुज्या पुता जेजू हरशीं आमकां ओदीक ओदीक ओडून घे आनी आमच्या भाव भयणी सगळें तूं खरेंच जियेताय म्हूण ओळखून मोगान तांची चाकरी करूंक आमकां करपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सगळें आसूं. तुमचे सवे आनी आसूं. सर्वोदितार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगे लोयांचो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूळ लेगून कसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवान फ्रांसीसा कडेन मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोती ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोपटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पळयत वतना सगळें बापाक वाकाणटा. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 240. U20. San Francis Xavier. San Francis Xavier, Samba
It can move mountains. 83, page 37. Faith in God can move the mountains. Trust in Him can calm the sea. He's my fortress, He's my stronghold, He's the rock who rescues me. Lord, You are my refuge. Never let me be ashamed. In Your justice, rescue me. Turn to me and hear my prayer. Faith in God can move the mountains. Trust in Him can calm the sea. He's my fortress, He's my stronghold, He's the rock who rescues me. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. The sayings that make up the text of today are addressed not merely to the 12, but to the crowds. The denial of self that Jesus calls the crowd to is an absolute requirement if one desires to follow Him. The reason for this is that as long as the self remains, following will be half-hearted and incomplete. Our ego often comes in the way of our discipleship. Too much importance to the self leaves one unable to follow as one ought to. That I may learn to follow Jesus wholeheartedly, let's pray for this grace for one another. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us pray. O God, who teaches that you abide in hearts that are just and true, grant that we may be so fashioned by your grace as to become a dwelling pleasing to you. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the book of Genesis. The whole earth had one language and few words. And as men migrated from the east, they found a plain in the land of Shinar and settled there. And they said to one another, "Come, let us make bricks and burn them thoroughly." And they had brick for stone and bitumen for mortar. Then they said, "Come, let us build ourselves a city and a tower with its top in the heavens, and let us make a name for ourselves, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth." And the Lord came down to see the city and the tower, which the sons of men had built. And the Lord said, "Behold, they are one people, and they have all one language. And this is only the beginning of what they will do. And nothing that they propose to do will now be impossible for them. Come, let us go down
and there confuse their language, that they may not understand one another's speech. So the Lord scattered them abroad from there over the face of all the earth, and they left off building the city. Therefore its name was called Babel, because there the Lord confused the language of all the earth, and from there the Lord scattered them abroad over the face of all the earth. The word of the Lord. Thanks be to God. Let our response be, Happy are the people whom the Lord has chosen as his own. Happy are the people whom the Lord has chosen as his own. He frustrates the designs of the nations. He defeats the plans of the peoples. His own design shall stand forever, the plans of his heart from age to age. Our response. Happy are the people whom the Lord has chosen as his own. They are happy whose God is the Lord, the people he has chosen as his own. Our response. Happy are the people whom the Lord has has chosen as his his own. From the heavens the Lord looks forth. He sees all the children of men. Our response. Happy are Happy are the people whom the Lord has chosen as his own. From the place where he dwells, he gazes on all the dwellers on the earth. He who shapes the hearts of them all and considers all their deeds. Our response. Happy are the people whom the Lord has chosen as his own. Gospel acclamation. Hallelujah, 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 hallelujah. Through the gospel, God called us, so that we may obtain the glory of our Lord Jesus Christ. Hallelujah, 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 hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit, A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. glory to you, O Lord. Jesus called to him the multitude with his disciples and said to them, If any person would come after me, let them deny themselves and take up their cross and follow me. For whoever would save their life will lose it, and whoever loses their life for my sake and the gospel's will be saved. For what does it profit a man to gain the whole world and forfeit his life? Or what can a man give in return for his life? For whoever is ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation, of him will the Son of Man also be ashamed, when he comes in the glory of his Father with the holy angels. And he said to them, Truly I say to you, there are some standing here who will not taste death before they see the kingdom of God come with power. This is the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. The Tower of Babel and the Hill of Calvary, two ways of approach to being with God, one deceptively attractive but ultimately wrong, the other forbidding but in the long run good. The contrast is intriguing and enigmatic. We see humans striving to construct the Tower of Babel and the reluctance to carry one's cross after Jesus. In building the Tower of Babel, the proud entrepreneurs destroyed peace and harmony. In the Epistle of James, good works become the proof that God is present within us, and these works unite us with our neighbors. The Gospel contrasts two forms of activity: taking one's cross or acting for personal aggrandizement. Again, the action which threatens to destroy us is the one which adds permanence of our life. The action which seems to affirm and build us up
turns on us and destroys us. Whoever would save their life will lose it, but whoever loses their life for my sake and the gospel will save it. To act against our selfish inclinations and pious camouflage, to reach out spontaneously with practical help to the neighbor in need, means to take up one's cross. To stand by someone in need means to take up one's cross. To stand by those in need and disgrace is to follow the way of Jesus, who befriended those who were outcasts of society. It means to lose one's life, and in the depth of that faith, we will have a glimpse of the true kingdom of God established in power, where we seem to have lost everything and to have died. We become fully alive in a way that can never taste death. No one can take that vision from us, the memory of being with Jesus and reaching out as he did to those genuinely in need of us. What can equal life such as this, joyful like Abraham's joy in the return of Isaac, with dignity restored like Rahab in saving the lives of the messengers, that like Jesus I may reach out to those in need. Let's pray for this grace for one another. Page 72, humbly we come, B20, B20. Humbly we come before your face, O Lord. Take the gifts we offer you. Humbly we come before your face, O Lord. Grant us peace and salvation. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness, here is bread, bread which our hands have made and earth has given. It will become the bread of life. Humbly we come before your face, O Lord. Take the gifts we offer you. Humbly we come before your face, O Lord. Grant us peace and salvation. Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. May this oblation, O Lord, we pray, cleanse and renew us, and may it become for those who do your will the source of eternal reward, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. In him you have been pleased to renew all things, giving us all a share in his fullness. For though he was in the form of God, he emptied himself, and by the blood of his cross brought peace to all creation. Therefore he has been exalted above all things, and to all who obey him has become the source of eternal salvation. And so with angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory, as without end we acclaim. Holy, holy, holy Lord, God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and, giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it,
For this is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope, and Philip Neri our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her spouse, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. At the Saviour's command, and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Saviour, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other a meaningful sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Jesus, I love you. We adore
Let us pray. Having fed upon these heavenly delights, we pray, O Lord, that we may always long for that food by which we truly live, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you, And with your spirit. and may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Go in peace. Thanks be to God. Prayer to Saint Francis Xavier. O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death, proclaiming the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled you with glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join you in praising the Father. And now we ask your intercession for ourselves. Let's silently pray for the grace that each of us require. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires if they are pleasing to the Father. And for everything together with you, we praise the Father through Jesus in the Spirit. Amen.